शिवसेना पक्षान मगो कडेन युती केल्यार सुदीप तामणकार शिवसेनेत आसचो ना। जर मगो वांगडा शिवसेनेची युती जाता जाल्यार मगो आड वावरपाची तयारी सुदीप तामणकर हांणी दवरल्या। आपणेन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हांकां मागण्यो सांगल्यात। मात पक्षाक जर मगो वांगडा युती करची दिसता जाल्यार तें आपणाक मान्य जावचें ना अशें म्हणत गोवा सुरक्षा मंचान मगो वांगडा युती केल्यार तांच्या विरोधानय आपूण प्रचार करतलो अशें तामणकर हांणी फुडें सांगलां। RDX खातीर पणजेच्यान संजय मनाली। कालचे फावट जेन्ना पळय तेंची उलोवणी जाल्या संजय राऊताची ताचो स्टेटस म्हाका कांय आयडिया ना, कित्याक हांव नासलो तेन्ना। हांव म्हाज्या मातशें हेल्थ प्रॉब्लमाक लागून हॉस्पिटलान आसलो आनी ते कितें उलोवणी जाल्या ती म्हाका खबर ना। आनी तुजे शिवसेना सोडटा म्हणटा पळय ते म्हाजो तरी असो काय सोडपाचो निर्णय ना। म्हाजे कितें प्रॉब्लम आसा ते हांवें तांकां वरिश्ठांक कळयल्या कितें, आनी ते जर सुटावे जाता जाल्यार सोडोवनी, ना जाल्यार कोणाक काडून उडोवपाचो जाल्यार काडून उडोवनी। म्हाका तशें कांय प्रॉब्लम ना, कित्याक पक्ष कोणाक लागून पक्ष खंयचो रावाय ना आनी कोण कोणाक लागून रावना ह्या संवसारान। काडून उडोवपाचें जाल्यार काडून उडोवप। प्रश्न असा की मेळत तसली तर तूं मान्य करतलो हें खरें? ना, मेळात तशें पळय न्हू, कितें आसा म्हाका जेन्ना जबाबदारी दिल्ली उद्धव ठाकरे वांगडा मिटींग जाल्या तेन्ना थंयसर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष येतलो आनी कोण येतलो हें कांय नासलें। आनी तुमकां याद आसतली, हांव परत एकदां याद करून दिता की महाराष्ट्रवादी मनोहर पर्रीकरा वांगडा हांवें 7 वर्सां काम केलें। 7 वर्सां हांवें रात दीस मनोहर पर्रीकरा वांगडा काम केल्लें एक बरें सरकार गोंयांत येवचें म्हणून 2012च्या इलेक्शनाक। आनी 5 फेब्रुवारी 2012 ह्या दिसा जेन्ना युती केल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा वांगडा 6 तारखेक हांवें मनोहर पर्रीकराचो साथ सोडला। आनी आतां सुद्दां जर मनोहर पर्रीकर हे खंयचोय जर पक्ष, हांव अध्यक्ष आसूं किंवा नासो, खंयचोय पक्ष जर फाल्यां जर सुदीन ढवळीकारा वांगडा युती करतलो जाल्यार म्हाजो ताका सदांच विरोध आसतलो आनी तेच्या अगेन्स्ट हांव आसतलो। कित्याक लागून आसतलो की हांव गोंयकारपणाचें चिंत्ता। आयुश्यान भुरगो, परत एकदां सांगता, आयुश्यान भुरगो जेन्ना पळय पांय दवरता घरा भायर तेन्ना सगळ्यान पयलो भ्रश्टाचार भुरगो आयुश्यान आपले फेस करता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान। जेन्ना पळय भुरगो शिकता, 10वी तेची कंप्लीट जाता, ताका दिसता आपले 16 वर्सां आपल्याक कंप्लीट जाली, आपणेन खंय तरी लायसन काडपाक जाय। आयुश्यान पयलें एम्बिशन भुरग्याचें आसता लायसन काडपाचें, सारकें मरे हांव सांगता तें। तेन्ना तो RTOन वयता, 500 आनी 400 रुपया दिल्या शिवाय थंय ताका लायसनूच मेळना, ही परिस्थिती आहा। आनी हे पयशे इनडायरेक्टली सरळ ढवळीकाराच्या घरान वयता, लूट चल्लेली आहा। आनी ह्या लोकांचेर अन्याय करून पळय जो मनीस आपलें पोट भरता आनी पक्ष चलयता त्या मनशा वांगडा केन्ना रावचो ना, कित्याक म्हाजो पिंड जो आहा तो भ्रश्टाचाराच्या विरोधान झगडपाचो, तो फाल्यां खंयचोय पक्ष आसो। पूण अशें इतलें जर हांवें एक अचिवमेंट केला गोंयांक लागून, एक पॉल्युशनाचेर हेचेर तेचेर, आयज मायनींग पेटिशनान सुद्दां पब्लीक इंट्रस्टानूच आहा, मायनी बंद कर म्हणिना। जर कोलगेट तर तुमी जर ऑप्शन करता, 2G स्पेक्ट्रम जर ऑप्शन करता जाल्यार गोंयच्यो मायनी कित्याक ऑप्शन करिना? त्यो ऑप्शन करपाक लावच्यो म्हणून सुप्रीम कोर्टान आहा। म्हणजे रेव्हेन्यू जो येता तो स्टेटीक येतलो आनी गोंयच्या लोकांक भीक मागोंक पडची ना। तुमच्यान आरामान एकट्या मनशाक 15 लाख जर पॉप्युलेशन धरलें, 5000 आरामान 10 वर्सां फुडलीं धाडूं येता, घरा कडेन धाडूं येता प्रत्येक मनशाक। ह्या पब्लीक इंट्रस्टान हांव काम करता गोंयचें, गोंयकारपण राखपाक आनी गोंयकारांचेर जो अन्याय जाता तेचेर आवाज उठोवपाचें म्हजें काम आहा। तितून मागीर जर खंयचो पक्ष जर भ्रश्टाचाराक साथ दितलो, फाल्यां गोवा सुरक्षा मंच सुद्दां तर हांव स्पश्ट सांगता, गोवा सुरक्षा मंच स्थापन जाला, तुमी सगळ्यांनी पयला हांव थंय वचना तांकां बेस्ट विशीस दिवपाक। तेंच्यांनी सांगलेलें की आमचो भ्रश्टाचार काबार करपाचो एक मेन मुद्दो आहा आनी फाल्यां जर ढवळीकारा वांगडा ते जर युती करतले जाल्यार तेंच्या विरोधात उलयणारो पयलो हांवूच आसतलो।